आमी मडगांवां दामोदर सालान आसात. दामोदर साल हें मडगांवचें एक पवित्र अशें थळ. रस्त्या वयल्यान सुद्दां जो कोण वता ताका हांगा हें साल पळोवन ताजी तकली आदरान हांगा बागावता. हो दामबाब असो कोण असो प्रश्न सदांच पडटा. हांव तसो व्हडलो देवधर्म करपी न्ही, सगळे जाणात, पूण म्हाकाय बी एक दामबाब ह्या विशया विशीं एक अप्रूप अशें एक आदर आसा. आनी त्याच नदरेन आमी जेन्ना पळयतात, आमी जामावले वतात मोठे संख्येन. मडगांव शिगमो हो मडगांवकाराचो एक सामको एक म्हत्वाचो उत्सव. म्हाका दिसता गोंयकाराचो खंयचोय एक म्हत्वाचो वेगवेगळे उत्सव आसत, पूण मडगांवकार न चुकता दुकानां बंद दवरतात आनी जामावले वतात. हो दामबाब असो कोण? सगळीं देवळां आमी जाणात वेगवेगळे रुपान आशिल्लीं, तांचे आयचे रूप वेगवेगळे पळयलात, पूण दामबाब हें दैवत ताका कोणें केलें तर ताका खरें दैवत केलें मडगांवकारांनी. आनी मडगांव अजुनूय जामावले वतात, श्रद्धेन आपली तकली बागयता. इतलेंच न्हय तर कितलींशीं वर्सां सावन मडगांवकार थंय 8 दीस वचून रावपी आसात. हें दामबाबाचें खरें देवूळ मडगांव आशिल्लें. ते भाटाभाटीच्या वेळार जामावले पावले. थंयच्या देवतेन जें रामनाथ हें मुख्य देवस्थान ताका जागो दिलो. आज रामनाथ देवस्थाना परस जामावलेचें दामोदराचें देवूळ हें चड व्हडलें जालां. आनी फकत गोंयकारा खातीर न्हय तर विश्वभर ताजी नामना पातळ्या. ह्या जामावले विशीं आमकां जाणून घेवपाचें आसा. आनी शिगम्या विशीं तर आमी उलयताच. शिगमो आतां सुरू जाता आनी शिगम्या विशीं कितें आसा, ताजे फाटल्यो दंतकथा कितें, ताजे फाटली रुपकां कितें, वा शिगम्याचो इतिहास कितें, हें आमकां आज जाणून घेवपाचें आसा. जामावले शिगम्याची आमगेली सगळ्यान पयलीं सुरवात जाता म्हणटा ती हांगा पयलीं एका सोमाराक आमी मिटींग घेतात. मिटींग घेवन सगळे शाळेचे स्मशानाचे सगळे डिटेल जे कितें आसा प्रोग्रेस तो आमचो अध्यक्ष सगळे लोकांक सांगता आनी प्रसादाची तारीख ठरयता. प्रसादाची तारीख चड करून बुधवाराकच आसता, कित्याक आमकां रोट घालपाचें आसता. म्हणजे आमी बुधवाराक प्रसाद घेतात आनी जामावले वचून आमगेलो दयेक राखणे दयेक उत्सवाक आनी राखणेक ही आमी प्रभाव स्थानक ह्यो दोनी फुलां घेतात. आनी जसो प्रसाद आमकां जाता आमी तशें फुडें सरून शिगमो करतात. जामावलेची शिगम्याची म्हाका याद जाता. हांव ल्हान आसतना पसून म्हाका शिगम्याची याद आहा. म्हगे बापूय आमकां ल्हान आसतना पसून आमकां कामिन्यावाचेर बसून आमकां व्हरताले आमकां. मोटरी नाशिल्ली तेन्ना आनी रस्ते आशिल्ले मातयेचे. थंय 8 दीस रावप. भाजी पुरी करताले तेन्ना, पुरी हाडटाले. आतां तें कांय ना, आतां भाजी पुरी बी कांय ना. आनी हरदासपण म्हणटा तें फक्त तुगेलें आतां हांव हें करता. शांताराम बाब पयलीं करतालो. शांताराम बाब पायणीकार तो पयलीं करतालो. आतां करता तो आतां हांव एकटो करता. आतां हांव करपा लागले जाल्यार आतां जवळ जवळ हांव 1960 करता. 60 वर्सां. आज म्हाका जाली 78 वर्सां. श्रद्धा म्हणजे कशी आमकां पयलीं शांताराम बाब पळय कोमाक करतालो ताजे वयल्यान तुवें म्हाका तुगे संवय जशी जाली त्या तुवें म्हाकाय बी तुवें करपाची म्हाका तुवें याद जाली आनी त्या हाजे प्रमाणे तुगेलें हांव करपाक लागलो.
हय म्हाका सगळी पाटा. कितली म्हणजे म्हज्यान ती सांगपा जायना पूण शिगम्याची पळय हें सद्या पळय आसा पळय पयलीं आमकां जाणटेल्यांनी तुवें सांगप सुद्दां पयलीं आमगे वस आजो सांगतालो आंगण आशिल्लें आंगणांत थंय तुगेली श्री रामनाथ दामोदर महाराज की श्री रामनाथ दामोदर महाराज की हो आमचो जांबावली शिगमो मठग्रामस्थ जे आसात तांचो मोठो आनंदाचो क्षण. हे दामबाबाचे लिंग पातोळा ती आशिल्ले. पोर्तुगीज टायमार बाटाबाटी वेळार ते लिंग मोडले पूण मठग्रामस्थाचो त्या लिंगा बद्दल इतलो आदर आशिल्लो तो त्या खातीर ते लिंग घेवन जे आमचे मठग्रामस्थ आशिल्ले ते जांबावले व्हरपा खातीर फुडें सरले. पूण दिसाचें व्हरप तांकां कठीण आशिल्लें म्हणून ताणें कितें केलें की एक रात तरी हांगा रावया आनी दुसरे दिसा व्हरया अशें म्हणून तांचें ठरलें. आनी ते हाडून लिंग ताणें दिसाचें कितेंय पोर्तुगीज लोकां कडल्यान त्रास जायत म्हणून ते केणयाल्या घरांत व्हरून दवरले आनी केणयाल्या घरांत व्हरून ताका पुजा बिजा करून ताका नमन केलें. पूण हे लिंग एक वेवस्थीत ठिकाणी व्हरपाचें अशें तांची भावना आशिल्ली म्हणून ताणें कितें केलें रातचें तें काडलें ताची सगळी पुजा अर्चना केली आनी तें लिंग घेवन तें खंय दवरपाचें म्हणून ते भायर सरले. खंय दवरपाचें ताणें नक्की करूं नाशिल्लें पूण वता वता तांकां अशें आड वटेन एक बरें वातावरण अशें दिसलें आनी तें जांबावलेचें आमचें देवूळ आशिल्लें. पूण ताणें कितें केलें आनी ती उदकाचो सोर्स जाय आशिल्लो कित्याक हे जर फुडें आमकां जर ताचो जर 7-8 दिवस जर असो शिगमो करपाचो आसा जाल्यार ती लोकांक न्हांवपाची बी सगळी वेवस्था आसपा जाय म्हणून तो पांटो आशिल्लो त्या देगेर व्हरून ताणें तें दवरलें आनी त्या प्रमाणे ती आमचो शिगमोत्सव चालू जालो. हो शिगमोत्सव बरो 7-8 दीस चलता आनी मडगांवकार लोकूच न्ही तर मडगांवचे भायले सुद्दां लोक येवन मोठ्या आनंदान आनी भक्तिभावान ती वावुरतात. म्हणजे तेन्ना जर तुमी फाटीं आतां तरी सोड पूण फाटल्या काळान जर तुमी पळयल्लें आसत जाल्यार आमी जेन्ना भुरगीं आसा तेन्ना वतात जाल्यार सगळीं कुटुंबां एकठांय जावन ते एक सगळें कुटुंब एकूचशें दिसतालें.
खंयच्याय मोठ्या ग्रामस्थाक जर तूं विचारशीत बाबा तुमकां वार्षिक खंयचो सण आवडटा जाल्यार तो हमखास सांगतलो की जांबावलीचो शिगमो हो आमचो आयुश्यांतलो सगळो परम क्षण. मागीर नाटकां, मागीर प्रहसनां, मागीर संगीत सभा कितें म्हणून ना, सगळो फूल सगळो दीसभर सगळो प्रोग्राम आसतालो आनी त्या बरोबरच देवाचें सामकें नमन आसतालें. आतां निमाणें हे सगळें जातूं सोमारा पालखी आसताली आनी मंगळार दीस जो परमोच्च क्षण जो आसतालो तो जांबावलीचो गुलाल तो साजरो जातालो. अदमास 1890-95 तेन्ना एक 10 जाण म्हणून एकठांय जावन तांणी एक संस्था तयार केली आनी तांचे मेन मुद्दो आशिल्लो की भुरग्यांक शिकोवपाचो. 10-12 घरां जशीं दिसलीं आनी एका बलकांवाचें घर आसलें की तांकां ते एकठांय हाडटाले आनी थंय तांकां शिकयताले. 1913 हिंदू कायवारी मंडळ म्हणून एक संस्था रजिस्टर जाली. ताजे फाटल्यान ती मठग्रामस्थ हिंदू सभा म्हणून ही संस्था रजिस्टर जाली. आतां मठग्रामस्थ हिंदू सभेक आज अदमास 110 वर्सां जालीं आनी ही 110 वर्सां हो दाम बाबालो जांबावलेचो शिगमो मठग्रामस्थ हिंदू सभा साजरो करता. हाजो अर्थ असो न्ही की हो शिगमो फक्त 110 वर्सांचो. शिगमो साजरो करता म्हाका दिसता 501 वर्सां तरी जाल्या जायत. मठग्रामस्थ हिंदू सभेचे 3 मुद्दे आसात. एक म्हणटा ते एज्युकेशन, दुसरे म्हणजे आमचे स्मशानभूमी आनी तिसरे म्हणजे दाम बाबालो शिगमो. दाम बाबाचो शिगमो करतना थंय पळोवपाक सामको सोंपो दिसता. वर्गणेक तुका वचचें पडटा. आमी प्रसाद एकदां घेतिल्लो बरो पयलीं की आमी बाबा 10 वर्साचे एका बरोबर घेता म्हणजे कोणी जर 100 रुपया येता तूं 1000 रुपया दी इंट्रस्टाचेर आमी करतात. दामबाब ना म्हणटा एवरी इयर तूं वच म्हणटा लोकां म्हऱ्यान याद करपाक. वर्गणीचें आसा. आतां कोटयेर आमचो विष्णुबाब पयलीं आशिल्लो. आतां बालाजी करता. कोटयेर म्हणटा ते तूं 23 तारखेक फाल्यां तूं वतलो, तूं व्हॅन घेवन वतलो, तूं थंय 4 जो आसतलो तो बद्द तूं सामको 30 तारखेक हें जातकच धुळपेट जातकच भायर सरतलो. जांबावले शिगमो म्हणले की म्हाका याद जाता ती म्हजी भुरगेपणांतली. आमच्या भुरगेपणांत 12 नंबर म्हणटा तो आमचो फामाद. सकयल ग्रावंड फ्लोराचेर निमाणो रूम आनी त्या रुमा मुखार पयलीं अगरसां ल्हान आशिल्ल्या कारणान भायर माटोव घालून जेवण करताले. आनी आमची आवय सोरताई म्हणटाली तिका, ती प्रत्येकाक चादर घालून आनी हें घालून
जाग आडोवन दवरताली आनी लोकांक जेवणाक दवरताली. आयले की बसप. कालांतरान अगरसाळ व्हड जाली, वयर हॉल जालो आनी ताका लागून भायर माटवाक वाडपाचें बंद जालें. आतां अशे तरेन दामबाबान आमकां फॅसिलिटी करून दिल्या की आमी इतलो अरेंजमेंट दामबाबान आमगेलो बरो केला की 12 पंक्ती आमी सकलच घालतात आनी लोक वेवस्थीत कसलोच बोवाळ नासतना जेवन वतात. आनी मेन म्हणजे आमचे हे जे भुरगे आसात आनी थोडे जाणटेय बी मोठे उमेदीन व्हॉलेंटियर म्हणून थंय वाडपाक येतात आनी काम करून सगळ्याली वेवस्था चोख राखतात. दामबाब म्हणटा तो इतलो जागृत देव. म्हजे भुरगेपणाक एक हांवें गजाल आयकल्ली, दंतकथाय आसूं शकता, पुणून एक दीस खंय तांदूळ कमी पडलो आनी अकस्मात कितें करताले आतां तेन्ना तांदूळ बिनूळ सहजा मेळनाशिल्लो. अकस्मात एक भायर बैलगाडी आयली आनी थंय तांदूळ आयलो. अरे हो खंयचो करून तांदूळ काड जाल्यार अकस्मात बैलगाडीच ना जाली. ही सगळी दामबाबाचीच कृपा. म्हणून आमी तेन्ना धवफुल्ल घोड्याचेर बसून रावलो तुगेलो आमी कोमांतल्यान वतालो आनी तेन्ना खापरे आसताले पुर्तुगेज तेंपार आनी तो हें वचना फुडें ते घोळेन पडटाले कोण खापरे तांकां कोणाक कांयच हें जायनाशिल्लें. अशी तुवें पद्दतीन जें पळय जांबावली पळय म्हणटाले पळय आमी आनी तो घोडो तुगेलो थिंच्यानसून मागीर थंय वतालो वयर सामको आनी म्हणून तुगेलें आनी क्रिस्चनाल्या घरांत वयर हाका तुगेलें दारां बीन सगळीं बंद तांकां कोण पळोवपाक जायना अशें. पळयलें जर जायत तें तांकां तुगेलें गोंयान पडटालें तें. दर सोमाराक तुगेलें दामबाब तुवें दिवली पेटोवन दवरतात. तर कित्याक दामबाब घरा कडल्यान वतालो म्हण रातचो अशें म्हणून तुवें प्रत्येक जाण तुवें जेवपाक आसता तो रातचें तुगेली दिवली तुवें पेटोवन दवरता आनी ती दिवली तुवें पेटयतात आनी तुगेलें दामबाबाक तुवें पडटात. तेन्ना तुगेलें सामकी भायर येवन पांय पडटात की अशें आहा तूं हांगचें वता तेन्ना तूं सगळें आमचें रक्षण कर, सांबाळ कर आनी वेवस्थीत हें कर. जांबावले शिगमो जो सुरू जाता तो जानेवारीच्यान आमी रिहर्सल सुरू करतात नाटकाच्यो, थंय आमगेलो वैकुंठ पळयता. पूण त्याच बरोबर कलेक्शनाकय सुरवात जाता. नारायणबाई करतालो, आतां हांवूय तातूंतली थोडी करता. पयलीं हांव करतालो पूण लिमिटेड हातून करतालो. ताज्या मागीर आमचें कलेक्शनाची एक बरें म्हणजे तूं कोणागेरय वचत जाल्यार लोक ना म्हणनात आनी चुकलो जाल्यार लोक फोन करून आपोवन सुद्दां दितात. अगरसाई म्हणजे म्हगे बापूय आसता आतां 18 वर्सां जाली. ताजे बरोबर हांवूय आसतालो. हांव बापाय बरोबर आसतना हांव वतालो. आज 18 वर्सां जाली आनी ताजे बरोबर हांवूय काम करतालो. काम खूब आसता. सकाळ फुडें 5 उठून वचचें पडटा आनी आमगेले म्हणजे पंडीत आमगे रांदपी आसा ताका आमी सगळें सामान काडून दी. रांदपी 8 आसता. त्या भायर प्लस कामेरी आसता 12. गणपतीचें नाटकां सुरवात जावची पयलीं म्हणजे अर्दासपण जशी सगळें जालें वयर स्टेजीचेर जशें म्हणलें मागीर थंय गणपतीचें मागीर आसता तें गणपतीची कुडी सुकून तें रुपडें हाडटात. रुपडें हाडून ते बसून थंय गणपती तुवें ताका हें करता. तेन्ना गणपतीची सवंग आसता पळय एक सांगून घेता कोणी आपल्याले चल्याची कितें जावपा बरें जावपा जाय म्हण ताजी सांगून घेता. ताजी तुवें सांगून घेता. ताची सांगणी बिगणी करून बिरून ताका बरे भशेन आयुश्य दिवचें, शिक्षणाक बरे भशेन ताका हें दिवचें अशें म्हणून तें सगळें सांगतात आनी तें सांगून मागीर तुगेलें तें करून मागीर गणपतीक मागीर तें करतात. तें अर्दासपण जाता तें पयलीं. अर्दासपण पयलीं सगळें जातकीर मागीर गणपती.
जांबावलीचो शिगमो हो एक गोंयचो एक प्रसिद्ध शिगमो आनी तो मठक ग्रामस्थ हिंदू सभेचो शिगमो. आतां ही मठक ग्रामस्थ हिंदू सभा पळय आसा हो खरें म्हळ्यार पयलीं 10 जाणांचो. पयलीं मडगांव म्हणटा तें फक्त कोमवाडो आनी मागीर थोडेशे बड्ड्यां आनी जे दामोदराची लिंग आशिल्लें पळय थंय. जेन्ना पुर्तुगालाक 1910 रिपब्लीक आयलें आनी त्या वेळाचेर गोंयाक खंयच्यो संस्था करपाक तांकां परमिशन मेळ्ळें. 1927 हांगा मिटींग जाली आनी ताणें म्हळें नांव चेंज करया आनी मठक ग्रामस्थ हिंदू सभा करया. आनी मठक ग्रामस्थ हिंदू सभेचे वतीन ते ताजे पयलीं खुबशे वेगवेगळे अध्यक्ष 13 साकून ते 27 वेगळे आनी 27 पयलीं फावंडर अध्यक्ष त्या वेळाचेर नरशिंव नायकाक ताणें अध्यक्ष केलो आनी तातूंत पाळणेकार आशिल्ले, तातूंत शंभू पाळणेकार आशिल्लो आनी हे ताणें ती घटना तयार केली. जेन्ना पळय बाबू नायक जेन्ना पळय अध्यक्ष जाले 1965 तेन्ना ह्या हाका स्वरूप मातशें खूब मोठें आयलें आनी तो कितें आशिल्लें तागेले सगळे संघटीत जी आशिल्ले जे नाटकां पळय पात्र आशिल्लीं तशें तागे संघटीत आशिल्ले. दामू नायक आशिल्लो, विठू नायक आशिल्लो आनी कोण कोण आशिल्ले ते कितें करताले जेन्ना हांगा पळय शिगम्याचे पयली वर्साक तांगेल्यो 2 मिटिंगो. एक मिटींग म्हणजे सर्वसाधारण सभा गेल्ले वर्साक कितें जालें एज्युकेशनाचें स्मशानाचें आनी कितें जालें ताजो सगळो रिपोर्ट तयार करपाचो. ताजो कितें नवी जी कमिटी 3 वर्सांची जाता ती कमिटी तयार करपाची आनी ताजे नंतर दुसरो सोमार जो आसा मागीर तो दामोलीचे प्रसाद बी घेवन मागीर तो शिगम्याचो संवसार आनी शिगम्याची त्या दिसाक हांगा ती पटी बिटी काडटात म्हणजे कोणाची वर्गणी बी आसा त्याचे सुरू जाता आनी मागीर जी त्या दिसा साकून ती वर्गणी जी सुरू जाता तेन्ना मडगांवकारांक सगळे कळटा वर्गणी सुरू जाली म्हणटाची दाम बाबाच्या तोंडांतल्यान कळटा कित्याक तागेलें कवित्व सुरू जाता. तेले वर्सा 2019 कोरोना आशिल्लो, सगळ्याक बोवाळ जालो ना शिगमो करनाकात कोरोना जातलो आनी लोकांनी व्हडलो बोवाळ घालो. पूण आमी दामबाबान प्रसाद दिल्ले त्या प्रमाणे आमी शिगमो केलो आनी दामबाबाचे कृपेन कोणाक कांय जायनासतना वेवस्थीत शिगमो जातकच कोरोना कोमेस जावन सगळें बंद जालें आनी कर्फ्यू लागलो. सगळ्याकडे शिगमो वेगवेगळे तरेन जाता. कोण पंचमी साकून सुरू फाल्गून म्हयन्यांतल्या कृष्ण पक्षांतल्यान हो शिगमो सुरू जाता दर वर्साक आनी तो आजुनूय जाता. प्रत्येक थोडे कडेन फाल्गून म्हयन्याक पंचमी सुरू जाता, थोडे नमी सुरू जाता, थोडे मागीर सुरू जाता. कित्याक वेगवेगळे ते आमचे निसर्ग जो आसा सैम जो आसा सैमाक सगळीं झाडां पेडां फुलता, आंबे येतात, पणस येतात, हे ताजो आनंदा खातीर हो एक शिगमो आशिल्लो. पूण हो शिगमो मडगांवकारांच्या आनंदाचो शिगमो, हो शिगमो मडगांवकारांच्या एक अस्मितेचो शिगमो आनी तरेन आजूय तो तितल्योच हांणी चलता. आनी म्हणून मठक ग्रामस्थ हिंदू सभेचो जांबावलीचो शिगमो हाका एक गोंयाच्या लोकनृत्याच्या हातूंत लोककले हातूंत शिगम्याक वेगळें नांव आसा आनी म्हणून हो शिगमो खूब मोठो.